काणयेचें नांव माप. काणयेकार तशेंच सादर करपी वल्ली कॉड्रस. माप. तुजें परफॉर्मन्स एप्रेजलाचें फायल म्हाका पावलां. ॲज युजल यू हॅवंट अचिव्ड युअर स्कोर कार्ड मिस्टर गुरुदास. सुमार वेळ फायलाचेर गंभीर दिश्ट घालून आशिल्ल्या प्रधान संपादक शरण मोटवानीन आपल्या नाकाचेर आसच्या चश्मा वयल्यान गुरुदासाक तिडलें. कदेलार हात दवरून बसून आयकतल्या गुरुदासाच्या तोंडाचो छारो बदलूंक नातलो. हें कांय ताका नवें न्हय. हीं उतरां ताका वळखीचीं. उतरांच कित्याक, हें कूड कदेलां हर एक वळखीचें. पूण मेजा फाटल्या कदेलाचेर मात्र बसचो व्यक्ती बदलतालो. ताच्या मोतींत अव्यक्त सवाल उदेवन येताले. कांय हें माप वा मापदंड? आजीक कांय 17 वर्सां आदीं सुरवात केल्या ह्या मॅगझिनांत सर्ताव जावन हर एका वर्सांत संपादक बदलताले. पूण फाटल्या थोड्या म्हयन्यां संपादकान काम सोडून गेल्या उपरांत सद्याक प्रधान संपादकच हें पत्र चलयतालो. तुवें म्हज्या सवालाक जवाब दिवंक नाय. तुज्या स्कोर कार्डांत तुका दिलेल्या हर एका शेतांत तुजी मापणी निराशदायक जावन आसा. तुका कांय सांगूंक आसा? तुका फाटल्या एका वर्सांत तुजे थंय जाल्ली कांय बदलावण दिसता? गुरुदासान मौन पसंत केलें. आजी कांय 7 वर्सां आदीं ॲरो मॅगझिनाचो वर्देगार जावन कामाक सरवल्या दिसाक आनी आज 7 वर्सां उपरांतच्या दिसाक अंतर म्हळ्यार संपून गेल्लें वर्सां मात्र शिवाय हेर कसलोय बदलाव जावंक नातलो. तोस सुको 3,500 सांबाळ, तेंच 1,500 रुपयांचें भाड्याचें ल्हान कूड, तीस मुंबयची लोकल ट्रेन, BST बसां आनी तेंच यांत्रीक जिवीत. तशें म्हणून मॅगझिनान वृद्धी करूंक ना म्हणून न्ही. पयलें सायन कोलिवाडांतल्या 400 स्क्वेअर फुटाच्या दफ्तरांत 7 जाणांनी सुरवात केल्या ह्या पत्रान आज भारताच्या प्रमुख मेट्रो शारांनी आपली अस्मिताय रुथां केल्या. आज सायन कोलिवाडांत कांय 3 माळयेचीं बांदप जालां. कांय 60 सडीत काम करतात तर कांय 100 रिपोर्टर आसात. 100 पत्राचे विक्र्याचे एजंट आसात, रिसर्च एनालिस्ट आसात. मुंबय मात्र न्हय, दिल्लींत, चेन्नयंत, कोलकातांत सयत ब्रांचां आसात. शरण मोटवानी म्हत्वाकांक्षी. जर्मनीच्या बर्लिनांत पत्रिकोद्यमाची उंचली सनद जोडून तो येताना ताची उमेद विशेष. ताणें सुरवात केल्या पत्रान बेगीनच मळबाका पडचो बरो सोप जायलो. ॲरो ताचें सोपण. हर एक संगत्यो उठावटी बदली जाय, खिणान जाय, फास्ट, क्विक, ॲक्युरेट. हे हाच्या दिसपडत्या उलोवण्यांत परत परत आयकूंक मेळचे शब्द. बरप कोणाक हव्यास मात्र आसूंक पुरो, कोणाक पिसाय जावंक पुरो आनी कोणाक खरोच जावंक पुरो. पूण पत्रिकोद्यम तशें जायना. देखून बरें येणारांनी साहित्य वेगवेगळे प्रकार. बरें येणारान चिंतची रीत विंगड, मापचें माप वेगळें, देखची रीत अत्वी. बरें येणारान बेजबाबदार जाव येता पूण साहित्य न्हय. बरें येणारान नैतीक मोला होगडावन जीव येता पूण साहित्य न्हय. बरें येणारान पळकुरवाद व्यंग येता पूण साहित्य न्हय. बरें येणारान फायदो लुकसाण चिंत येता पूण साहित्य बिलकुल न्हय. गुरुदासान पत्रिकोद्यम पायन तेंकलो हव्यासांतय न्हय, जबाबदारीतय न्हय. गुरुदासाक जिणेंत हव्यास म्हणचें कांय करूंक वेळच खंय आसलो. पाटी फुडें पळोवंक ताचें कोणूच नासलीं. जशें जिवितान अवकाश दिलो तसो तो समकन मुखार गेल्लो. बेळगांवच्या पिरेनवाडींतल्या एका लाचार रयताचो पूत जावन जल्मल्या गुरुदासान 10वी पर्यंतलें शिकप जोडुलेंच भोव कश्टांचें. तेंय सरकारी इस्कोलांत. ताची आवय घरांत रांदपाची, नितळायाची जबाबदारी करचे सवें घोवासवें गाद्यान गळोवंक सयत वेताली. सदां इस्कोलांतलो येतस गुरुदास गुड्यार अशें शेण विंचूंक येतालो. गिरेस्तांक कांय कॉन्व्हेंट इस्कोलां थोडीं आसलीं पूण शिकपाचें फीस दिवंक गत नातल्या गुरुदासाक 10वी जातेस फुडली वाट गैरी दिसताली. शांत स्वभावाचो गुरुदास गरजे भायर कोणा लागीं उलयनातलो. ताची अभिव्यक्ती जावन आसली बरप.
साहित्य रुपार तो चिंततालो. ताणें कोणा लागीं उलोवंक आसा, आपले विचार सांगूंक आसात, कोण ताका वाचतात आनी समजतात म्हणलें ताचें चिंतप. इस्कोलांत थवळ थवळ प्रबंध बरोवन इनामां आपणायल्यात ताका हाच्या बरपा प्रतिभेचेर थोड्या टिचरांनी हाका पत्रिकोद्यमाते भशेन फुडार सोदूंक सुचयलें. देखून 10वी जातेस तो इवनिंग कॉलेजींत PUC करन BA शिकून आसतना दिसाचें तो गाद्याचें काम करतलो. शिकपाच्या मदेंच ताचो बापूय सरलो. आतां ताचें शिकप मुखार सुचेंगी वा कुटुंबाचो हारभार खांदार घेवन सोगी समजलें ना ताका. बोवलान प्रायर्स जिणेन जायतें लिसांव ताका शिकयलें. हेच वेळार ताणें बरेणार जावन आपली प्रतिभा दाखयली. मराठी, हिंदी, कन्नडी भाशेंसोवें इंग्लीश भाशेचें साहित्य सयत वाचूंक लागलो. सबार साहित्यीक स्पर्धांनी इनामां सयत जिखलो म्हणटच आपापी तो लोकांचो वळखीचो जालो. गांवठी लोकांसोवें भरसून जियेतलो देखून ताका साद्या लोकांचें जिवीत, तांचें चिंतप, काळजाची उडकी, हांसो, दूख समजूंक शकतालो. गाद्यांनी कोबू लावची, कोबू लुवणी, बरो कोबू बांदून साकर फॅक्टरीक विकचो आनी मोडुलो कोबू गांवच्यांनी गोड करूंक, सोरो काडूंक आनी हेर गरजांक उपेग करचें तो समजल्लो. कोबासोवें हेर तरकारी लावणी, वळी कोणचें, मेरो कोणचें हें काम तो करनाच्या संदर्भी लोकांक आसक्त नील फुलेच्या नाटकांनी, दादा कोणकेच्या बप्पर फिल्मांची आनी कांय आसक्त आसा तर वर्सान वर्स जावच्या जात्र्याचेर. कश्टांनी BA शिकून कांय काम सोदूंक लागच्या दिसांनी पिडेन ताची आवय सरली. आतां पिरेनवाडींत एक ल्हान घरांत तो एक सुरो जियोंक शकलो ना. गांवच्या मुखियाच्या शिफारसेन बॉम्बय गेलो आनी घाटकोपरांतल्या एका पयसल्या सेवेर रावन काम सोदूंक लागलो. बरेणार बेकारी, प्रतिश्ठीत बेकारी, शिकपी बेकारी. कोण म्हणटा शिकप जोडचें काम मेळोंक, पूण हकिकतींत हें अव्वल फट. कामाक आनी शिकपाक संबंद आसा जयस म्हूण ना. अशें पळोवंक गेल्यार शिकप जोडचें समाजींत एक बरो नागरीक जावन जियोंक, बरें वायट हांचे मदलो फरक समजोवंक, सवालां करूंक. पूण जेन्ना मोतींत केल्लीं हीं सवालां आदुनीच जावन उरतात तेन्ना उपजतालें एका रितीचें झूज. मुंबयांत कांय फेस्तां परबे उणेनात. दिवाळी जावं, नवरात्री जावं, गणपती जावं, क्रिसमस, ईद जावं, हर एकलीं ह्या फेस्तांनी मेतेर जातालीं. कोणाक ह्या फेस्तांचें महत्व कळोवन दी आनी कोणाक कळनाय जावन दी. क्रिसमसाच्या सांताक्लॉसाक नव्या वर्सा दिसा थोडे लासताले. राखीच्या दिसा राखी बंदल्या चेडवासवें बिचाक वयताले. गणपतीक उदकान घालच्या तेंपार घरान घर पयशे वसूल करताले आसूं. वर्सान वर्स ह्या फेस्तां सवें हेर सांस्कृतीक चटवटको जाताल्यो. तातूंत मराठी कला मेळ एक संस्थो. तांचे आमचो माणूस म्हणलो पुरस्कार ह्या फावटी गुरुदासाक दिवंक प्रायोजकांनी निर्णय केल्लो. अशें नमेरिल्ल्या दिसा गुरुदासाक त्या सांस्कृतीक सभेंत वेदीचेर आपोवन मान केलो. मुखेल सोयरो पाठक इंडस्ट्रीचो मालक दीननाथ पाठकान मराठी माणूसांक क्रियात्मक वावर करूंक उलो दिलो. तशेंच गंधाचो हार गुरुदासाच्या गळ्यार सोबयलो आनी ताका पटलून धरून अभिनंदन पाठयलें. वेदीचें कार्य जाल्लेंच ताणें गुरुदासाक आपलें विजिटींग कार्ड दिलें. जिणेंतलो पयलो अनुभव गुरुदासाचो. वेदीचेर सोडून इतल्या लोकां मदें मान सन्मान घेवचो. ताणें तें विजिटींग कार्ड जोगासणेन दवरलें, भोव महत्व दिवन. बंबय येवन कांय 1.5 म्हयनो जाल्लो. ह्या 1.5 म्हयन्यांनी तो चर्चगेट खंय आसा, विटी खंय आसा, थाना खंय आसा, अंधेरी खंय आसा, BST बसां कशीं धरचीं, खंयची नंबराचीं बसां घाटकोपर येतात म्हणलें शिकलो तरी जोगतें काम ताका आजून मेळोंक नातलें. एका वाटेन काम ना, दुसऱ्या वाटेन रावंक भाडें दिवंक ना ही खंत. उपाव करून आसल्या दिसा दीननाथ पाठकान खुद्दू मेळोंक चिंतलें. कांय ताच्या वळखेंत पुणी आपणाक काम लाभलें तर बरेंच. दीननाथ पाठकाची दादरांत एक ल्हान फॅक्टरी आसली, फॅब्रिकेशनाची फॅक्टरी. आपणाक अचानक मेळोंक आयिल्ल्या तरणाट्याची वळख भायरच्या गेटकीपराक सांगतस ताका भितर धाडूंक फोनार परवानगी दिली पाठकान. गुरुदासाक दफ्तराच्या भितर आपोवन कृतक हांसो पाठोवन ताका बसोंक सांगलें.
पयलेंच ऑफिसांत ताच्या दफ्तरांत पाठकाचे 2 सैरे आसले देखून तांचे मुखार कशें उलोवचें म्हणून गुरुदास चिंतूंक लागलो. त्या शिवाय भितर एसीचें हिंव ताका हिंव खावंक लागलें. सर, तुमी म्हाका पयर सन्मान केल्लो घाटकोपरांत. गुरुदास पात देवन उलयलो. वय, हांव कितें करूं आतां तुका? म्हजें तोंड कांय. सर, हांव बेळगांवच्या राणी पार्वती देवी कॉलेजींत BA शिकून आयलां. म्हाका खंय तरी काम मेळ्ळें तर उपकार जातो. देखून कांय तुमच्या वळखीर. तूं खंय रावताय? कोणासो रावताय? सर, हांव घाटकोपरांतल्या म्हज्या एका पयसल्या सैऱ्यासवें ताच्या कुडांत रावतां. लूक ॲट टुडेज यूथ. तरणाट्या, तुज्या प्रायर हांव मुंबय येताना म्हज्या पांयांक वाणूच वयत नातल्यो. म्हजो सैरो कोणूच नातलो. वळखेच्या एका वॉचमॅनाच्या शिफारसेन ताणें पारोतकरच्या 5 माळयेच्या बिल्डिंगाच्या टॅरेसार न्हिदोवन हांवें दीस काडल्यात. नो इन्फ्लुएन्स, नो स्पॉन्सर्स. पळय, आज हांवें ही फॅक्टरी उबी केल्या तर म्हज्या मिनतेन आनी परिश्रमान. तूं BA शिकलाय, तुका ह्या वेद्या व्हडा शहरांत एक काम सोदची शाती ना? सर, तशें न्ही. हांव हांगा इन्फ्लुएन्साक येवना सर. मुखेल सैरो जावन आयिल्ल्या तुमचीं उतरां आयकून प्रभावीत जावन आयलां. म्हाका म्हज्या शातयेर काम मेळचो भरवोसो खंडीत आसा. पूण येवन म्हयने जाले सर. देखून म्हजे लागीं चड वेळ ना. देखून कांय तुमच्या वळखीचें तावन काम आसा तर तुमी म्हाका फकत सांगा. हांव खुद्द कामाक अर्जी घालतलो. तुवें CV हाडल्याय वे? ना सर. लूक ॲट इट. पाठाक इश्टाक पळोवन हांसलो. काम जाय खंय, CV ना? हांसो. पयलें खंय काम केलाय? पाठकान मुखार सवाल केलें. सर, म्हाका ऑफिसांत काम करन अनुभव ना. मागीर खंय काम केलाय? काम घरांत सर, गाद्यांत मात्र काम केलां. गांवचे गादे सोडून मुंबय शहराक आयलाय. खंयच्या बेखुफान तुका सांगलें हांगा गादे आसात म्हणून? सर, हांव गाद्यांत काम करूं येवना सर. हांव एक बरयणार. देखून कांय म्हज्या तालेंताक सरी जालें काम मेळ्ळें तर हांव करूंक तयार. बरयणार? पाठकाच्या एका सैऱ्यान सवाल केलें. वय, बरें जालें. गूड. म्हजो एकलो वळखीचो आसा. तो एका बरयणाराक तलास करून आसा. बरें जालें. धर म्हजें विजिटींग कार्ड. फाल्यां म्हाका फोन कर. हांव तुका सर्तीक विवार दितां. गुरुदासाक समाधान भोगलें. तो आदेवस मागून उपकार बावडून थंयचो भायर सरलो. तूं बरयताय म्हणून म्हाका म्हज्या मित्रान रेफरन्स दिला. धव्या पायजामा रशा कार्डबोर्डाच्या शॉपाच्या धनयान सवाल केलें. वय सर. गुरुदासाची जाप. बरें, चीत दिवन आयक. हांगा कामच काम. तूं जर काम करूंक आयलाय तर तुका पुरसोत आसची ना. तूं मिनतेन काम करूं तयार आसाय? वय सर, हांव जरूर मिनत करतलो सर. म्हाका काम जाय. भोव बरें. तुका म्हयन्याक 1,000 रुपया सांबाळ दितलो. उपरांत तुज्या मिनतेक सरी जावन तुवें कामाव येत. थोडे म्हयन्याक 10,000 रुपया कमयतात, थोडे 15,000 रुपया कमयतात. ते तुमचेर हुंदून आसा. जायत सर. हांवें कितें बरयचें? तुका पसंद जाल्ल्याचेर तुवें बरोव येता. हांगा कार्डबोर्ड आसा, कॅनवास आसात, बॅनर आसात, हर एक आसात. तुका कार्डबोर्डाचेर बरोवंक अभिरूच आसा तर ताचेर बरोव येत. बॅनरांत बरोवंक अभिरूच आसा तर बॅनरांत तुवें बरोव येत. मॅटर घे आनी पेन्ना. पेंट कुशीच्या कुडांत त्रिपाटी तुका दितलो. आयकून आंगार शेळें उदक वतलो अनुभव जालो गुरुदासाक. एका वाटेन काम मेळिल्लो संतोश घडयेन मेळिल्लें काम चिंतून आंगाची ल्हंव उबी जाली. जिणेंत केदींच पेंटिंगार बरोवंक नातल्या गुरुदासाची परीक्षा पोटाच्या भुकेची परीक्षा. सद्याक मेळिल्लें कामच सरी, पूण प्रयत्न करचें बरें म्हणून अशें भोगलें गुरुदासाक. सर्तीक वार्जी करिनासतना तो देगेच्या कुडाक गेलो आनी त्रिपाटी लागचें यांत्रीक रितीन मॅटर आनी पेन्ना आनी पेंट घेवन ताचे सवय एक बॅनर घेवन आयलो. बॅनर कसो बांदचो म्हणलें सयत ताका कळीत ना. देखून तो ताणें धरणीचेर पात लायलो आनी मॅटर पळयलें. वोट फॉर काँग्रेस इतलेंच बरोवंक आसलें. अक्षरां सवय पाटीचो गुर्तू, एक हात
आनी 3 रंगाचो बावटो. ना रुलर, ना नक्षा, ना माप, ना लेख. ताणें शीदा ब्रश पेंटाच्या डब्यांत घालो आनी बरोवंक धरतनाच ये क्या कर रे अशें म्हणून एकलो भैया धांवन आयलो. उलोवणें जाता आसतना गुरुदासाक सत सांगले शिवाय उपाय ना. ओहो, तर तूं तो बरोवपी, कळ्ळें. तुका सांगलें काम हें न्ही. आमकां कार्डबोर्डांत कलात्मक रितीन बरयतली जाय शिवाय मेंदू पोकोरचें बरयतली न्ही. गुरुदासाच्या तोंडाक बीग पडलें. हो संवसार रंगाळ बाजार. हांगा रंग मात्र विकून वेतात. कोणाची निस्पश्ट उतरां अस्पश्ट रितीन ताच्या कानार पडलें. भायर आयलो गुरुदास रेल्वे स्टेशनार पावलो. ताणें रिटर्न तिकेट काडली देखून शिदा रेला भितर रिगलो. पूण भितर रिगून बोल्सा हात घालतना ताका पातयेवंकूच जालें ना. ताचो बोल्स कातरलो आनी बोल्सांत आसली तिकेट थोडे चिल्लर पयशे मायाक. मुंबय सर्गान पयलो अनुभव हो. आतां कितें करचें? रित्या हातांनी रितें मौन घेवन चलच्या गुरुदासाक ट्रेनीची तिकेट काडूंक बोल्सांत पयशे नात. पूण मुंबय शाराची सोबा हीच. पोटाची भूक आनी परिगतीचो वत्तड हर एक विद्या आपशीच शिकयता. गुरुदास दादर तावन घाटकोपरवेच्या ट्रेनीर सोडलो. फास्ट ट्रेन ती. तिकेट नासता. शिकपी नागरीक तिकेट नासता पॉयंट करता. मोतींत गुन्यांवकारी चिंतप जागे जालें. पूण हांगासर जिणेन कसलीच विंसवण ताका दिवंक नासली. हेर उपावी नातलो. खंयच्या धैर्यान आयलोय आनी एका चिंतपान फाटीं सवाल केलें. दोनी सवालांक जापी नातल्यो. जापी सोदची मोत खंयी आसली. थोडे दीस पाशार जाले. कश्टांनी दीस वताले. सयऱ्यान 50 रुपयांचो नोट दिवन म्हळें भिनाका, हे पोटी तुका काम मेळटलें. दिसाचें सडताव तो रेल्वे स्टेशनार बाजाराक चलोवनच वतालो. विविध कालेतीच्या लोकांक पळयतालो. तांची भास आयकतालो. लेखाचें जिवीत ताणें सारूंक नासलें. रेल्वे स्टेशनांत खंयच्या प्लॅटफॉर्मांत व्हडलो वडापाव मेळटा तो जाणा. एक वडापावाक 1 रुपय. एक केळ्याक 50 पयशे. हें ताचें जेवण. उपरांत पोटभर उदक पियेतालो. पयलें तो घाटकोपरांत एका झुणका हॉटेलाक वयतालो. 1 रुपयांक 2 सुक्यो भाकऱ्यो आनी सण्या पेटाचो दाट सार एका तरण्या मिरसांगे सवें खातालो. पूण आजकाल तें बंद पडना देखून वडापाव आनी केळ्यांच ताचें जेवण. एक पोटी भोंवन तो पिसान तर जाल्ल्या मोती घेवन पोरणी रद्द विकच्या शॉपांत आसचीं पोरणी पत्रां वाचता ताका एका जाग्यार बरयणार जाय म्हणलें जाहिरात दिसलें. विटीचो विळास आसचें तें जाहिरात ताणें शॉपाच्या भैया लागीं विचारून घेतलें. उठावटीं कुडाक येवन न्हेसोन हातीं फायल घेवन तो रेल्वे स्टेशनार गेलो. दनपारशें तो विटी स्टेशनार पावलो. स्टेशना भायल्या पानवाल्याच्या दुकानाक विचारन कसोय तो विळास सोदूंक शकलो. एक झेरॉक्साचें शॉप. कुशीन सुमार 10-12 टायपिस्टां. आनी गुरुदास आतां कोणाक मेळचें म्हूण सोदून आसतना एकलो हळत प्रायसो दादलो येवन सवाल करूं लागलो. गजल समजतच हें जाहिरात पोरनें. आमकां येदोळस बरयणार मेळ्ळ्यात. पूण तूं टेम्पररी काम करताय तर सांग. हांव तयार. तक्षण गुरुदासान जाप दिली. बरें, तुका काम समजयता. तुवें अर्ज, विनत्यो, एप्लिकेशनां वेगवेगळीं फॉर्मां भरूंक शिकत जाय. हें पासपोर्ट फॉर्म, हें शेअर बाजाराचें फॉर्म, हें म्युच्युअल फंडाचीं वेगवेगळीं फॉर्मां आसात. इन्शुरन्साचीं फॉर्मां वेगळीं. तो सांगून सुवेतालो. आनी एक गडगड मारलो अनुभव जालो गुरुदासाक. आपूण कितलो बेकूफ न्ही. बरयणार म्हणून तकले शिंगां घेवन येदोळ म्हणसर आपलोसो संवसार रुतां करून मर्जेन जिवन आसलो. पूण आपल्या संवसारा भायर आज हांव कितलो लाचार आनी कितलो अस्खत हें चिंतप गुरुदासाच्या मोतींत उदेलें. मुंबय सर्गांत कामाचो बरगोळ ना म्हणलें उतर ताणें ल्हानपणांत आयकलें. पूण फाटल्या 2-2.5 म्हयन्यांनी आपणाक ह्या सर्गांत एक ल्हान काम सयत मेळोंक ना. BA शिकलेल्या आपणाक बरयणार म्हळ्यार कोण म्हणलें नक्की कळीत आसा. पूण संवसाराचो सर लोक BA शिकपी न्हय पळय. बरयणार म्हळ्यार कोणाक अर्जी बरयतले तर, कोणाक रस्त्याचेर बॅनर बरयतले तर, आनी कोणाक गाडयांचे नंबर प्लेट बरयतले. पूण गुरुदासान भरोसो साणूंक नजो आसलें. तो शुन्य नदरेंत रस्ते देगेल्या झोपड्यांनी जियेतल्या लोकांक सोयतालो. पॉश गाडी आनी ग्रेस्त लोक आपल्या भुरग्यांक ती झोपडीं दाखोवचें पळयतालो. ती नागडीं बुरशीं भुरगीं हांसतालीं, खेळटालीं, उडकळां मारतालीं, नाका तोंडार किरमे गळोवन तरी दडणीक पडले विंसून खातालीं. भोवशा
गिरेस्तां तांच्या भुरग्यांक धरणीर पडुल्लें चिको लागलें खाण खायनाय म्हूण शिकयतात कोण ना. अशें पळोवंक गेल्यार झोपड्यांनी जियेतल्यांक सयत जिणेन कितेंच विकल्प दिनातलो. तांच्या जिवितांत सयत कसलीच विसवण दिल्ली ना. तांकां हांवें धुळीचें खाण केल्यार भलायकेक बाधक म्हणली प्रज्ञ आसूंक पुरो, पूण निर्वोग नातलो. इस्कोलाच्या दिसांनी टिचरांनी तूं जिणेंत कितें जावंक आशिताय हें सवाल विशयाचेर प्रबंध बरोवंक सांगलेल्या दिसांनी कोण डॉक्टर जावन दुबळ्यांची सेवा करता म्हूण सांगताले, कोण इजनेर जावन देशाच्या विकासाक पाठिंबो दिता म्हूण सांगताले, कोण वकील जावन सर लोकांक न्याय दिवयता म्हूण सांगताले. ती प्रायस तसली. जिणेचें माप समजूंक तांक नासली, पूण खरी जिणी सुरू जावचीच शिकप सोमतस. गुरुदास जिणेंत एक बरेणार जावंक आशिल्लो, लियो टॉल्स्टॉय, रबिंद्रनाथ टागोरा परी, पूण हकिकतेन ताका जिवितान शेवटायलो. उदक नाका वयर येवच्या आदीं जागे जावचें बरें म्हूण चिंतप मतीक येतेस गुरुदासान मेळिल्लें काम करूंक निचेव केलो. एका पत्राक विक्या प्रतिनिधी जाय म्हणलें जाहिरात वाचून संपर्क केल्ल्या गुरुदासाक गॅरंटी मनी डेपॉझीट करूंक मागतना कितें जाप दिवचें म्हूण समजनासतना क्रेक पत्रां घरान घर वांटचें काम लाबलें, तेंय एजन्सीच्या कुरपेन. तांणी हाका खंयच्या खंयच्या बिल्डिंगांनी खंयच्या फ्लॅटांनी पत्रां वांटी जाय म्हणली लिस्ट दिल्ली. सवें एक पोरणे सायकली दिल्लें. मुंबय सर्गन पयिल्लें काम. सकाळीं 4:30 उठून तो स्टेशनार वचून पत्रां हाडटलो. पत्रांचें वजें सायकलाचेर बांदून तो घरान घर पत्रां वांटून येतलो. सकाळीं पत्रां वांटून जातच ताका आराम. दिसाचें हेर काम नातलें. अशें पत्रां विकून मदें मदें तो ताच्या हातीं आसचीं उरिल्लीं पत्रां वाचतालो. एक फावटी पत्राचेर एरो मॅगझिनाक रिपोर्टरांक एक ओपन इंटरव्यू आसा म्हणलें जायरात वाचून गुरुदास मन नासल्या मनान फायलां घेवन इंटरव्यूक गेलो. वृत्तीपर म्हणजे प्रोफेशनल वातावरणांत ताणें पयले फावटी मेट दवरचें. आपलो नियमीत वेळ येतच तो इंटरव्यू कुडाक गेलो. अर्जी दिली. सवालां जापी जाल्यो. फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी पत्रां विकचो अनुभव सोडल्यार गुरुदासाक हेर अनुभव नातलो, पूण फ्रीलॅन्स वर्देकार जावन ताका कामाक ताणें वेंचलो. सुरवातेर ताका थोड्या सिनियर रिपोर्टरां सवें वेगवेगळ्या प्रांत्याक वचून खबरो तयार करूंक, विश्लेशणां करूंक, समिक्षा चलोवंक, संदर्शनां घेवंक पयलें सर कामां एका रितीचें थ्रिल्ल जातालें. शहरांत मात्र न्ही, गांवांनी, हळ्ळेंनी, कुग्रामांनी भोंवून वेगवेगळ्या वर्गाच्या लोकां मदें बरसून तांच्या जिणेक स्पंदन करून बरपां बरोवच्यांक आनी येदोळ पर्यंत काल्पनीक रितीच्या पट्टू काणयांक बरोवच्या मदें आसचो अगाध फरक ताका आतां गुरुदासाच्या मोतीक समजूंक लागलें. थंय फकत जिणी न्हय, थंय फकत काणी, आनी हांगा हर एक जिणी, हर एक वास्तव, हर एक जिवें, हर एक गोचर, हर एक प्रॅक्टिकल. एरो मॅगझीन भारताच्या प्रमुख मॅगझिनाच्या पट्टेर नांव दखल केल्लें. हर एका वर्गाच्या लोकांक आकर्शीत करची शाती मॅगझिनाक आसली. इंटलेक्च्युअलांनी खायस करचें हर एक साहित्य मॅगझिनार परगडतलें. देश विदेश हेडलायन जावचे तसल्या काणयांक छापची शाती पत्राची. मॅगझिनाचो 3 उतरांचो ध्येय सुडाळ जावन एरो नांवां लागींच वयर वचो एक एरो, तशेंच एरो सकलास दिल्लो फास्ट, ॲक्युरेट अँड हाय, म्हणजे तुरंत, निखरता आनी उंचाई. भोवशा पत्रिकोद्यमाच्या कोणायकी एरो मॅगझिनाची वाडवळ कळीत नासता वचोंक ना. आज हें मॅगझीन कॉर्पोरेट संवसारांत मात्र न्ही, माध्यम लोकांच्या मदें सयत लोकांमोकाळ मॅगझीन. पूण इतलें सर आसा तरी एक अपुट्टसत हें जावन आसा. एरो पत्राचो प्रमुख इरादो मुनाफो करचो, दुडू कमावचो. गुरुदास एक हव्यासी बरेणार मात जावन आसलो देखून तवळ पत्रिकोद्यमाच्या वेगवेगळ्या सेमिनाराक वेतालो. वेगवेगळी न्यूज एजन्सी कश्यो खबरो वांटतात, कश्यो खबरो करतात वा रचतात, आनी दुडवान आनी वशिलायन कशें ह्या खबरांचेर प्रभाव घालूंक साध्य आसा म्हणल्याचेर माहिती घेतली. दिसपट्ट्या जिणेंत कायदे कानून कशे उपकारतात, तशेंच अडखळ हाडतात म्हणल्याचेर विश्लेशणी ताणें समजून घेतलें. वृत्तीपरतेच्या कामांत हळतार गुरुदासाक आपलें काम समजूंक वेळ लागलो ना. ताचें कामाचें पयलें वरस काबार जालें. ताका रावंक कूड दिल्लो ताचो सयरो आतां काजर जालो देखून
गुरुदासाक साकिनाकांत एक हळताचें कूड उण्या बड्याक मेळ्ळें. सगळो दीस तो भायर आसतलो देखून हॉटेलांतच खाण, हॉटेलांतच पियेवण, फकत नितळय आनी इल्लो विशव घेवच्या मात गुरुदास कुडाक येतालो. अशें म्हणून कांय नक्की दिसपुरते गुरुदासाक ना. सकाळीं उठून कामार गेल्यार सांजेर नक्की जावन पाटी येता म्हणून सांगूंक जायना. केन्ना राती म्हणसर पयस गेल्लो, थोडे फावटी थंयच रातफले करतलो. थोडे फावटी पयशेल्या गांवांत गेल्यार राती ट्रेनीचेर न्हिदोन रात पाशार केल्ली आसा. पत्रिकोद्यमांत कोणाक शिस्तेची जिणी आसा? न्हीद, बूक, तान ह्या सर्वाचो हुस्को आसतल्यानी पत्रिकोद्यम येवनाये. सहयोगी वाघमोरीन सांगलेलें उतरां खडाखड सत. पयलें वर्स संपयतस गुरुदासाक एरो मॅगझिनाचो पर्मनंट रिपोर्टर जावन घेतलें. ताका आतां बातें सडयल्लें. कंपनीचे कायदे पाळूंक आसले. हर एक असो रेकॉर्ड दवरूंक आसलें. हर एक काम रेकॉर्डर आसतालें देखून तांचें मौल्यमापन जातालें. आतां गुरुदास स्वतंत्र रितीन वेगवेगळ्या प्रांत्याक वचूंक शकतालो. हिंदी, मराठी, इंग्लीश, कन्नडी समेत ताका थोडी गुजराती, थोडी सिंधी, थोडी भोजपुरी आनी पंजाबी येताली. वर्साच्या अखेरेक ताच्या कामाचेर माप जातालें. परफॉर्मन्स एप्रेजल म्हळ्यार निबान. हाचे सवय कामाक सर्वले येदोळसो सिनियर रिपोर्टर, असिस्टंट एडिटर जाल्ले. पूण गुरुदास जसो आसलो तसोच आसा. तेच खाड, खांदार वस्त्राचे बॅग, तातूंत एक बूक, एक लांब जुब्बो, जुब्बाच्या बोल्सांत एक पेन, दोळ्यांचेर वोकलो, हातांत एक पोरणे वॉच, पांयांक कोल्हापुरी चप्पल. ताचे सिनियर्स हर एका परफॉर्मन्स एप्रेजलांत ताका साबार सुचाव दिताले. पूण गुरुदासाचें चिंतप पत्राच्या मुळाव्या चिंतपाक ताळपण नातलें. पूण गुरुदास कठीण मिनतीचो रिपोर्टर. केन्ना आवर आयलें वा उजो पेटलो, गांवार गांव लासलो, तेन्ना तो पयलो हजर आसतलो आनी ही वर्दी तयार करतलो. आनी एक वर्स पाशार जावन कशीं 5-6 वर्सां काडलीं. बरें आनी जैतेवंत हांचे मदें फरक तूं समजताय? मिस्टर गुरुदास, हांव पळय, म्हज्या जिणेचें हर एक काम एका शर्ता परी हांव स्विकार करतां. जिणेच्या हर एका शर्तांत रिस्क आसा. आमच्या जिणेंत सयत हर एका शर्तांनी 2 रितीचें रिस्क आसा. पयलें थ्रेट म्हळ्यार भिरांत, दुसरें ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे अवकाश. आमी थ्रेटाच्याक हेरांच्या माथ्यार ट्रान्सफर करी जाय आनी ऑपॉर्च्युनिटीक आपणाय जाय. हेंच जाय ताचें फॉर्मुला. आज म्हाका पळय, म्हजें चिंतप एरो मॅगझिनांत आसा. म्हजो एरो सदां वयर वचूंक आशेता. म्हाका हर एकल्यांनी सपनां पळय जाय म्हणल्यार आशा. हर एकल्यांनी वाड जाय म्हणल्यार आसा. म्हाका दुबाव जाता तूं म्हज्या मिसावांत चड तेंप बाळशी म्हणून. सर, भोवशा तुमी सारकें सांगलें. हांव तुमच्या मिसावाक जोगतो व्यक्ती न्हय. हांवें कंपनींत जायतें ट्रेनींग घेतलें, तरी म्हज्या मतींत अशा मुळाव्या सवालांक जबाब दिवच्याक एक ट्रेनिंगी सकली नात. वॉट? कसलीं तीं मुळावीं सवालां? तुज्या जाग्यार हेर कोणी आसलीं तर आज कितून पावती म्हणलें लेख घालाय तुवें? सर, हांव लेखाची जिणी जिवंक आशेना सर. हांव जाणा, जिणेंत 2 रितीचे रिस्क आसतात. एकांत भिरांत आसता, दुसऱ्यांत अवकाश आसता. भिरांत आसचें हेरांच्या माथ्यार घालूंक कित्याक की म्हजें कोशर्त मान्यना. तशेंच अवकाशाक वेंगूंक सयत म्हजें काळीज आयकना. माफ करा सर, तुमचें वयरवेच्या एरो समोर म्हज्या तिंतेराचो एरो सकला कुशीन आसा. वयल्या दिशेन म्हज्यान बरोवंक जायना, कित्याक तातूंत तींत गळना. तेच परी म्हाका आवर आयल्या गांवांनी म्हज्या कामाच्या सडीत जावन थंय वळोवन वेच्या लोकांच्या कुमकेक वेची सडीत गरज म्हूण भोगता सर. खंयसर दोंबी गलाटो जाता थंयसर म्हाका मसाला रिपोर्टाच्या की भाजलेल्यांक वोको दिवेशन करची सडीत गरज म्हूण भोगता. माफ करा सर, म्हजी सपनां हेरांची सपनां पिड्ड्यार करची न्हय. म्हाका उंचलो हुद्दो न्हय, म्हाका उंचलो व्यक्ती जावची मात्र आशा आसा. उपरांत कसलेंच उलोवणें तांच्या मदें चल्लें ना. सुमार वर्सां उतरल्यांत. आतां गुरुदास बरें ना, पत्रिकोद्यमान ना, जुब्बो न्हेसाना, ताचे खाड लांब जाल्यात, बोल्सांत तिंतेर ना. फकत झोपड्याच्या भुरग्यांक एकठांय करून शिकयता, तांकां नाणयता, तांचे सवयीन जेवता, तांचे सवयीन न्हिदता.
हां, सांगूंक विसरलो. एरो मॅगझिनांत तो रिपोर्टर बिलकूल न्ही. ताणें सोडलां वा ताका काडला हें तुका आपणी कळीत आसतलेंच न्ही. देव बरें करूं.